नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 8 दिसां भितर गोंया खातीर शेक धोरण अधिसूचित करतले म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान म्हायती दिल्या. सरकारान एका सप्तका भितर धोरण करता म्हणून सांगिल्ल्यान शेक पॉलिसी विशीं दाखल केल्ली याचिका कोर्टान निकालात काडल्या. शेक पॉलिसी आता सरकार रोखडोच अनाउन्स करतलो आनी ह्या आठवड्यान अनाउन्स करतलो शेक पॉलिसी. आयज कितें हियरिंग आसली तेची? आज हियरिंग ते हायकोर्टान डिस्पोज केलें पिटिशन. सरकार आमी स्टेटमेंट केलो, एक विकान आमी अनाउन्स करतली शेक पॉलिसी. त्या बेसिसीर ते पिटिशन डिस्पोज जालें. आता पळोवयात निकती आयिल्ली खबर. एक गजाल क्लियर करता, हो इश्यू जो आहा पळय न्ही, हांव चीफ मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान हांव फॉलोअप करता. म्हणजे सिन्स फ्रॉम 2019 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हे पयलींचो तेंचो प्रपोजल आशिल्लो. आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कॉन्टिग्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येयल्ली, दुसरी हायट आनी तिसरी स्पिसीस, हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून. ते सगळें कन्सिडर करून हांव तेन्ना हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो, ताच्या पयलीं तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरल्यो एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो. पूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें आहा, गाडगीळ रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान इको सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्ले. आनी तेच्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेजे त्यो क्रायटेरिया आसतले आनीक 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो, बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातले आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्या सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर हेची गरज आसता. बट तितूर जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तेतूंतल्यान खंयचेच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा, दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग तांच्यांनी इवन जो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बीन आहा पळय न्ही, अशा सारकेल्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत आसा दिशी आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या हे सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा पळय तो करचो. 2 दीस पयलीं पेमेंट शेट एक स्कुलान गेल्ले मिड डे मील इन्स्पेक्शन करपाक. हरमला स्वीट लेका लागसार दर्यान 2 टुरिस्ट बुडून सोंपले. जम्मू काश्मीरसान अमरदीप भाऊ आणि अभिषेक भाऊ हे 2 भाव पर्यटना खातीर गोंयांत आयिल्ले. कलंगूट सावन ते फातोडेर हरमला स्वीट लेका लागसार दर्यान देंवले आनी उपरांत दोगूय बुडले. अमरदीपाची कूड मेळ्ळी. अभिषेकाची बॉडी सोदपाक मोहीम चल्ल्या. फायर ब्रिगेड, पुलीस आनी लायफगार्ड मेळून अभिषेकाची बॉडी सोदतात. नमस्कार. आमी आसा स्वीट लेक हरमल हांगा आसा आनी आयज सकाळी 6:30 सुमार एक इन्सिडंट घडल्या. त्या इन्सिडंटान 2 जण जे आसात जम्मूचे तरणाटे ते बुडलेले आसात. आनी सांगपाचें म्हटल्यार ते स्वीट लेकार बुडोवंक ना तर ते दर्यार न्हांवपाक गेल्ले आनी थंयसर बुडलेले आसात. इन्फॉर्मेशन अशें मेळटा की ते संडे 4 जण जम्मूचे 2 जण आनी दिल्लीचे 2 जण तरणाटे हांगा फिरपाक म्हणून गोंयांत आयिल्ले आनी आयज सकाळी 6:30 सुमार हांगा हरमला बिचार आयिल्ले न्हांवपाक म्हणून. तातूंतले 2 जण जे आशिल्ले ते पेंवपाक म्हणून पाण्यान उतरले आनी तातूंतले 2 जण ते बुडलेले आसात. एक बॉडी सद्या फायर ब्रिगेडीक आनी पोलीस आनी जे लायफ गार्ड जे आसात तांकां मेळ्ळेले आसात. तातूंत जो डेड बॉडी मेळ्ळा ताचें नांव आसा अमनदीप भाऊ आनी जो मिसींग आसा अभिषेक भाऊ. असे दोघे हे भाव आसात आनी तांच्या वांगडा जे 2 जण फिरपाक गेल्ले ते हांगा आसात पण ते उलोवपाक तयार ना. ते खूब भियेल्ले आसात. आनी एकंदर जी इन्फॉर्मेशन मेळटा की जे हांगा 6:30 सुमार सकाळी न्हांवपाक म्हणून आयिल्ले आनी ही घटना अशी घडलेली आसात. एकंदर सद्या पेडणे पोलीस आनी त्या मागीर पेडणे फायर ब्रिगेड जी आसा हांच्यांनी कॉल मेळकूच ते सोमते हांगा स्पॉटार पावल्या. हांगा स्पॉट जे आसा हांगा स्पॉटांतल्यान कमीत कमी 1.5 किलोमिटर चलून वयचें पडटा. हांगा रेंज इश्यू आसा आनी ताच बरोबर रस्तोय ना. एकंदर अशा परिस्थितींतसून आतां लोक हांगा येतात फिरपाक एन्जॉय करपाक म्हणून येतात पूण अशी जी इन्सिडंट जे आसा घडलेले आसा. एकंदर आतां सध्या एक बॉडी रिसीव केल्लेली आसा आनी दुसरी बॉडी जी आसा मिसींग आसा तेची सर्चींग जे आसा सुरू आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकी मध्ये.
थळाव्यांचे अधिकार आदी राखात उपरांत व्याघ्र प्रकल्पाविषयी विचार करूया म्हणून गोयची भूमिका केंद्रीय समितीन अजून शिफारस दिल्ली ना ती दिवची म्हणून सुप्रीम कोर्टान गोयची मागणी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करून हायकोर्टान दिल्ली मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता मुजत वाडीक गोंय सरकार हायकोर्टान अर्ज करतलो म्हणून एजी प्रुडंटाकडे उलयलो. इतले बेगीन करपाची कांय गरज ना. लोकांचे रायट्स पयलीं सेटल करपाक करता कितें वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचे अंडर जे रायट्स सेटल करपाचे आसा ते चालू आसा आमचे आनी ते कंप्लीट करतले आनी मागीर आमी कन्सिडर करतले अशें म्हणून आमचो स्टँड हायकोर्टा कडेन आशिल्लो आसा. आनी रिगार्डींग एनक्रोचमेंट आनी कशें ती म्हणटा एनक्रोचमेंटाच्यो कांय केसी ना कांयच केसी ना एनक्रोचमेंट आनी एनक्रोचमेंटाचेर स्ट्रिक्ट विजिलन्स आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी समज कोणी केलें सुद्दां ताका इमिजिएटली भायर काडपाचें सरकार एक्शन घेता. केंद्राच्या टायगर कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटीन पयलीं रिकमेंडेशनां करची म्हूण गोंयान मागणी केल्ली त्या प्रमाण सुप्रीम कोर्टान नोटीसी काडल्यात. व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करपा विशीं 24 ऑक्टोबराक मुजत सोंपता. मुजत वाडी खातीर गोंयान हायकोर्टात वचपाचो निर्णय घेतला. टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी म्हणून आसा तांची रिकमेंडेशनां जाय म्हणून ती रिकमेंडेशनां जाल्ली ना म्हणून जो मेरेन ती रिकमेंडेशन ना तो मेरेन नोटिफिकेशन दिवंक शकना म्हणून अशें आमचें म्हणणें आसा. तर तें त्या बाबतींत सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी त्या टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीकूय काडल्या. सो ते येतले आनी रिप्लाय कितें फायल करतले ते पळोवया. आनी फुडली दुसरी गोश्ट अशी आसा की आमी सध्या जो टायमलायन आसा पळय 24 जी टायमलायन आसा ताका लागून एक्सटेंशन एप्लिकेशन आमी हायकोर्टान फायल करता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. येता त्या दशकात भाजप शिप बिल्डिंगान टॉप फायन आसतलो. मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड आमचे घोषवाक्य प्रधानमंत्री मोदीन मुंबईच्या 3ऱ्या संवसारीक भारतीय दर्या परिशदेचे उक्तावण केले. 2047 मेरेन विकसित भारताचे लक्ष्य घेऊन आम्ही फुडें सरल्यात. आमच्या बरोबर येयात म्हणून गुंतवणूकदारांक उलो. परिषदेक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय आशिल्लो. अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है. हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड. मैरीटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं. हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं. शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है. मैं जब भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है. मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें. हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविष्य भी बनाएंगे. गोयच्या दर्यादेगांचो बहुमार्गीय दर्या लॉजिस्टिक हब करचो विचार करचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो ग्लोबल मरीटाईम परिषदेत केंद्राक उलो. गोयच्या दर्या येरादारीच्या मळार देशाचे आर्थिक उदरगतीचे नवनिर्मितीचे आणि कनेक्टिव्हिटीच्या नदरेन महत्वाचे योगदान आसा. प्रधानमंत्री मोदी नील अर्थव्यवस्थेक सदांच महत्व दिता. मरीटाईम परिषदेच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याचे ट्वीट. बालरथाचे ड्रायव्हर आणि क्लिनर परत रस्त्यार. सरकारान विधानसभा अधिवेशना वेळार दिल्ले उतर एकूय पाळूंक ना. पगारवाड दिवची, पगार थेट बँक अकाउंटांत घालचो. स्कुलाचे वेवस्थापनाकडे दिव नाकात. नावेली हायस्कुलांतल्यान काडिल्ल्या दोगा ड्रायव्हरांक परत कामार घेयात म्हणून युनियन मागता. ना जाल्यार खंय आंदोलन. आणि आम्ही जेन्ना सीएमाक मेळ्ळे सीएमान मागीर आमचो जो डिमांड आसलो सॅलरीचो की हांकां म्हणजे एटेंडर आसा तांकां मिनिमम तांकां सॅलरी 10,000 मेळची आनी ड्रायव्हर आसा तांकां 17,000 एक मेळची.
ती सॅलरीचे CM मागीर एग्री जालो. दुसरें म्हणजे त्यांची जॉब सेक्युरिटी जी आसा ती त्यांची मेळची. त्याच्या खातीर CMान म्हटलें जे कोणाची 5 वर्सां आनी अबाव सर्वीस जाल्या तांकां आमी जॉबाक म्हणजे घेतले. कितें आसा ह्या हितून यांचे हायर एंड फायर पॉलिसी जाता थंय आनी मॅनेजमेंट भुरगे जर ते सांगता ते आयकना जाल्यार तांकां काडून उडयता इमिडिएटली. सो आज आमचे रस्त्यार येवपाचें आनी एक मुख्य कारण म्हटल्यार नावेले मडगांव नावेले जे रोजरी स्कूल आसा थंयचे आमचे 2 ड्रायव्हर भावांक ह्या वर्सा ह्या एकाडेमीक इयराक तांकां काडून उडयले. गेली 11 वर्सां ते थंय आपली सर्वीस दिता पूण अचानक तांकां ह्या वर्सा काडून उडयले. तेजें रिजन म्हटल्यार अशें आमकां आयकूंक आयलां की थंय आतां मॅनेजमेंटूय नवो प्रिंसिपल कोण नवो आयला आनी ताका ह्या ड्रायव्हरांनी हांकां कितें तरी मिसयूज करताले तेंचो म्हणजे कशें आसा थंय करप्शन चलता आनी हे थंय सपोर्ट करना म्हणून हांकां काडून उडयले. 2035 मेरेन भारताचे अंतराळ केंद्र 2040 मेरेन भारतीय चंद्रार धाडपाचे टार्गेट दवरून काम करात. प्रधानमंत्री मोदीचो इस्रोच्या वैज्ञानिकांक दिशानिर्देश हे दिशेन दिशादर्शक आराखड्याचेरूय चर्चा जाली. तातूंत एकार एक चंद्र मोहिमो मंगळ आणि शुक्र मोहिमांचो आस्पाव आसा. गगनयानाच्या तयारीच्या नियाळ प्रधानमंत्र्यान उचेली बसका घेतली. गगनयान टेस्ट फ्लायट 21 ऑक्टोबराक. आमी कोणाच्यो बॅगो घेयनात, कसलीच पॉलिटिकल फिक्सिंगूय करिनात. लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो. सगळ्या विरोधकांनी भेदभाव विसरून एकठांय येवचे म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. मडगांवचो एक्टिव्हिस्ट शॅडो कावन्सिलर सावियो कुतिनोन काँग्रेसीन एंट्री मारली. ते कार्यावळीत युरी उलयतालो. सावियो म्हणटा मडगांवकारांनी आतां भिवपाची गरज ना. गोवन्स अवेक विथ जे आज हे हुकुमशाय जो एक मंत्री जो आपणा जाय ते कोता कोण मुखेलमंत्री म्हणटा गोंयांत नाच तर हे प्रश्न आमी जेन्ना मुखार वयताय. वी आर अ यंग टीम but definitely the party has entrusted us with duty with several duties, but we together with our seniors, we are young at heart. We do not have any baggage. We do not have any baggage, nor we are involved in any political fixing. So we are sending a very strong message, and I am quite confident that the other political parties also together we realize that we have to not divide ourselves based on caste, religion, not divide ourselves based on our ideologies. We also wish to have vocal groups in Margao, which will be vocal, strong and vocal group. Because today's day, everybody is reeling under the fear, under his fear basically. Everybody feels like he will do something. Nobody is as strong as God, and at least I don't believe that we have such good connections with God. So this confidence we want to give to the people, that they need not fear about anybody as long as they are in the right direction. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आनी किरीत भशेन सावियो आनी हांव जाणो थोडे दीस उरले ताचेर आनीक जायते जाम जे जॉयन जावपाक ते प्रयत्न करतात. जरूर ते येतल्यात आनी आमी पार्टी ताका आमचो प्रेसिडेंट सांगतलो आमी वेलकम करतल्यात. संतोष ट्रॉफीत ग्रुप ए टेबल टॉपर केरळाक एका गोलान मारून गोंयची टीम फुडल्या रावंडात पावली. अंदूच्या सर्तींतले केरळाची ही पहिली हार. गोंय ग्रुप स्टेजीत अपराजीत. बाणावले जाल्ल्या मॅचीन त्रिजॉय डायजान गोंया खातीर विनिंग गोल मारलो.
नॅशनल ज्युनियर गर्ल्स फुटबॉल सर्तीत जावपी गोंयच्या चलयांच्या पंगडाक मोपा विमानतळार GFA कडच्यान दबाज्यान येवकार. फायनलीच्या टफ मॅचीत गोंयान आंध्राक एका गोलान मारून वस्ताद पण जोडले आनी करंड उखल्लो. प्लेयर कोच म्हणटा गोंया खातीर महत्वाची आनी उमेदीची गजाल. And also each and every one of these girls is really put in hard work, a lot of effort. I'm really proud to be the captain of them. Like, I'm so proud that I'm with them right now. And these girls, I have always told them, and you've seen them, these are 110%. They are all talented, but whenever they have been out on the field, they have given 110%. I think this is the fruit to what we are bearing from the hard work that the girls and the coaching staff has put on for the last 1 month, and I thank Jonathan and all the players for working hard to get this trophy back to Goa. These after 22 years, you have raised this flag back to Goan football and girls especially. I am so proud to be here, and whatever you want, I am ready to provide you. This is a victory which is given by you all. The hard work, the perseverance and the commitment of the team was too good. The captain leading Emily, leading the entire troop, taking us to victory. This is a victory, but you have to work even harder now, because to climb to a certain level is easy, but to remain at the top is very difficult. Okay. It's easy to fall down, so keep your feet grounded. You all are just 16, 15, 16, 17 years old. Still long way to go in your career. Okay, all of you all should work hard and aim to reach the national team. नॅशनल गेम्सान देशभरांतल्यान टिमी एथलेटीक गोंयान येवपाक सुरवात. आयच्या दिसा 156 जाण पावले. दाबोळे विमानतळार खेळगड्यांचे गोंयकारांनी जंगी स्वागत केलें. बॅडमिंटनाची टीम पयली पावली. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन येवकार दिलो. मंत्री म्हणटा गोंयकारां खातीर अभिमानाचो खीण. आणि ह्या गेम्सा खातीर पार्टिसिपेट करपा खातीर फर्स्ट टीम आज उत्तराखंडाची आज गोंयान पाविल्ली आसात. फक्त VIPचे आमचे अशे तरेचे स्वागत न करता आसतना प्रत्येक एथलीट्स, प्रत्येक टेक्निकल ऑफिशियल्स हो आमच्या खातीर एक सोयरो जावन आसा की दीस इज द फर्स्ट टीम ऑफ द बॅडमिंटन ऑफ उत्तराखंड. आज अशे तरेचे 156 एथलीट्स फ्रॉम ऑल द स्टेशन्स, फ्रॉम द मोपा एअरपोर्ट, त्याच प्रमाणे आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट, माडगांव रेल्वे स्टेशन, करमली रेल्वे स्टेशन, आणि 2 ऑफ द एथलीट्स विल बी कमिंग ऑन देअर ओन व्हेकल इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो ऑलमोस्ट 156 एथलीट्स विल बी अरायविंग. तांची सगळी ट्रॅव्हलिंग थ्रू अँड फ्रो फ्रॉम द एअरपोर्ट किंवा तांचे जे स्टेशन जे आसात ते प्रमाणे हॉटेला कडेन व्हरपाची सगळी वेवस्था, त्यांची जेवणा खाणाची सगळी वेवस्था आज गोंय सरकारान केल्ली आसात. की आमच्या गोंयकारां खातीर आज एक ऑपॉर्च्युनिटी. आज आमी पळयतात की उत्तराखंडातले बॅडमिंटन प्लेयर्स हांगा येतात. अशेंच प्रत्येक ऑल ओव्हर इंडिया सगळे तरेचे लोक आज स्पोर्ट्समॅन आज गोंयांत उतरतले आनी बरे तरेचे वातावरण आमच्या स्पोर्टिंग लायफा खातीर म्हणजे आमकां गोंयकारां खातीर आमकां पळोवपाकूय मेळटलें, तांची गेमूय पळोवपाक मेळटली. आनी म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी कोणेच मिस करपाक ना. नवरात्रा चल्ल्यात. चडशी मखरां अंत्रूज म्हालान. देवी आनी देवांची मखरां आनी मखर आरती गोंयच्या नवरात्रेचें खाशेलपण. दर दिसा देवांची वेगवेगळी रुपां, वेशभूषा, वाहन आनी आसन. ही न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया म्हाड्डोळा कुंकळे शांतादुर्गेच्या कावी कले वरवीं साकारलेले मखर. कावी कला परत देवळांनी. गोंयची नवरात्रां. कावी आर्ट हो आमचो गोंयची पारंपारीक आनी मूळ गोंयची ही कला खंय तरी नश्ट जायत वता आनी ती टिकून रावची आनी लोकां मदीं हे एक कावी आर्टा बद्दल जाणकाय मेळची म्हणून हें हांवें केलां. पयलीं आमची चडशीं देवळां आशिल्लीं न्ही,
ती ह्या आर्टांचेच करताले. आतां आमी ह्या देवळाचे तशे पेंटींग ह्या वर्सा करपाचें अशे विचार आसा आमचो. आमचें शांतादुर्गा देवस्थान हांगा कुंकळ्या माळदोळ हांगा आसा हें, आनी हे आमचे मकर हांगा अंदू कावी कला ह्या रंगकामान रंगयल्लें आसा. कावी म्हणजे माती, ताजे पासून तो रंग करून ती ह्या देवूळ सुद्दां आमचे पयलीं कावी कलेन रंगयल्लें आशिल्लें. हांगा बी जनेलां बी आसा पळय, ताका कावी कलेच्या हाजे प्रमाणे अशी मारिल्ली आशिल्ली पयलीं. पूण ती आतां पेंटर नाशिल्ल्या कारणान हे नवे हाजे प्रमाणे आतां हे रंगयल्ल्या कारणान ती आतां कावी कले करपी लोक आमचे कडेन ना, रंगकाम करपी लोक ना. पूण हे ताणें एक प्रयोग म्हणून अभिजीत कुंकळकार हाणें हो प्रयोग हांगा नवो केल्लो आसा. आनी जवळ देवळाक हे 500 वर्सां चड असो इतिहास आसा देवळाचो. भितर एक रोयण आसा देवळान आमच्या. देवूळ बरेंच व्हडलें आसा. हें ब्रह्मदेशाची जे स्ट्रक्चर आहा पळय देवळाचें तशे प्रमाणे हें देवूळ बांदिल्लें आसा. हाका तशे घूड आसात वेगवेगळे तरेचे. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.